उर्बी बरी येवकार श्री पांडुरंगाक वंदन करून रंगदेवता नाट्य देवता आणि समस्त नाट्य रसिकाक उनुदी येवकार देऊन श्री विठ्ठल सेवक नाट्य मंडळ तुमचे सामकार खेळयता एक कोंकणी नाटक सगळे म्हाकाच। बरोवपी बाबा प्रसाद, बसोवपी नितीन मराठे, रंगवण संतोष मसूरकर, बेसवण वंदना डांगी, सूत्रधार धर्मेंद्र मराठे, निर्मिती अर्जुन रायकर, आवाजा उजवळ आणि उजवाडा येवजण नारायण मसूरकर, रंगमाची संगमेश्वर रंगमंच सांगे, व्यवस्थापक श्री विठ्ठल संस्थान। पात्रा इन्स्पेक्टर प्रमेय धर्मू करमळकर, रकात कपिल महादेव करपे, तोरकात साईदीप संजीव गोवेकर, वासू श्रेयस नरेश शिरसाट, डिमांड दत्तराज लक्ष्मण नार्वेकर, आरती कुमारी अपूर्वा गणराज डांगी आणि पिसू मुरालीच्या भूमिकेत श्री अभिनव दीपक मराठे। तर तुमच्या मुखार खेळयता 2 अंकी कोंकणी नाटक सगळे म्हाकाच, सगळे म्हाकाच। सदा उठून मागीर येता ते म्हाका नाका। सांग कितें करता? हाडटा काय ना दी उतर। मागीर हाडटा ते म्हाका आतां कोतो येवचें ना। आतां सांग हाडटा काय ना? जात्रेक हाडटा गो। खंयचे जात्रे? खंयचे म्हटल्यार जात्रा जायत्यो आसा। आज मडकय जात्रा। सांग मडकयच्या जात्रेक हाडटा? आमची जात्रेक हाडटा गो। आब्बा आमची जात्रा काल जाली। मागीर आनी जावचें ना तर? आतां वर्स रोखडी जावता, हेय वर्स रोखडें वतलें। शी 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 कितें गे बाई, एक गळ्यातलो मणी सारको करपाक जायना हेच्यान। गळ्यातलो मणी कितें म्हणल्यार खबर आसा तुका? गळ्यातलो मणी आनी कितें तर? मणी म्हटल्यार कांकणां काय गळसरी? कांकणां बायल मनशाचो गळ्यातलो मणी म्हणल्यार तूं। हांव मणी? आज तूं कित्याक उलोवपाक लागल्या? हांव मणी? हांव मनीस मुगो। पुरो कर। मणी म्हणल्यार घोवाची निशाणी। वो कसलेलो मणी घालून लग्ना कडेन भोंवपाचें? वो असलो सतरा कडेन कसलेलो मणी घालून हांव भोंवता? कसलीच लज ना तुका? आसतली कशी भोंवता हांव न्ही। लज नाशिल्ल्याक चारूय सारके। घोवाचे बायलेचे मणये वयल्यानूच करतात। आगो तूं इतली कित्याक उलयता गो? व्हड तास तुजी उलोवण्याक। म्हाका सांग तूं तो मणी कित्याक सारको करपा जाय? आबा कित्याक सारको करपाक जाय? तूं सारको आसा मरे तकलेन? आगो हांव म्हणटा तुका तो पोन्नो मणी कित्याक सारको करपा जाय? हांव तुका नवोच करून दित न्ही, तो बी 10 पावनाचो। आबा
दिवाळेक गॅरंटेड. खंयची दिवाळी? तुका सगळे राटावळी कित्याक जाय? दिवाळेक कर सांगली. शी 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 सदांच फटींगपणा. कितें गे बाये कांयच खरें सांग ना. पयसो ना जाल्यार मनशा कडेन फटींगपणा घडटा पूण इतली फटींगपणा हो निजाचोच फटींग मरे. ए तू निजाचो फटींग म्हणनाका. कसली फटींग म्हण केल्या हांवें? सोराच्यो उलटो उबो म्हणटा ते यो. आवय तू म्हाका सांगी कोचड करता मुगो. लग्न केलें तूं म्हजे कडेन. आगो पती होच परमेश्वर म्हटल्यार देवादी देव. हें तूं कितले फावट सांगपा जाय? लगीन लेगीत फटींगपणा करून जाला तूं. सामकी तूं तालिबान पाकिस्तान मुगो. उतराचेर बॉम्ब घालता. ती जाग्यार आसा मरे. कितें उलयता रे तूं? तू फोटींग तू फोटींग न्ही मा फोटींग परस आनी फोटींग आसले ते तू फोटींग. हांव मा फटींग? वा हांवें कसली फटींगपणा केल्या? सांग तू कांय सांगूंक शकचें ना. तुजी असली फटींगपणा केन्नाच पळोवना. तुजी सैरीके धाडिल्ल्या मनशान कितें सांगलें म्हजे बाबाक? कितें सांगलें म्हटल्यार? सांगता. तुमचे त्या मनशान सांगलें की आमचो भुरगो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून. हो भुरगो कोण? तूं आनी कोण? फुडें आय. आमचो भुरगो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर. व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदपाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेता. मागीर बांदना हांव बिल्डिंगो. हांव गवणो न्ही. हांवें कितल्योश्यो बिल्डिंगो बांदल्या. कॉन्ट्रॅक्टर तूं कॉन्ट्रॅक्ट घेता? घेना. प्लास्टरींग हांव कॉन्ट्रॅक्टराचेरूच करता मिटरा प्रमाण. शी ओगिरा कोण आनी व्हडलें. अक्कल नाशिल्लो खंयचो. तू मुगो चड सुबेज. स्वताची घोवाक बायल घेवन असली उतरां दिता. अक्कल ना म्हणटा. घोव म्हणल्यार देव तूं कितले फावट सांगपा जाय? फुडें आय. तूं 8वी फेल आनी तुजे त्या काकान कितें सांगलें? तूं BA पास म्हणून. हातून फटींगपण कशी आयली? अरे हीच व्हडली फटींगपणा. आगो म्हाका त्या वेळार काजू बिये फॅक्टरीन बियो फोडपाची सर्वीस मेळपा आशिल्ली. ताका लागून हांव बियो फोडपा शिकपा वतालें. हें मातशें काकाक खबर आशिल्लें. बरें आतां एक मणी सारको करपाक जायना. आदोगादी व्हडलो सांगपाक बरो जाता. आनी म्हाका एक सांग. तुवें म्हाज्या बाबाक ट्रक आसा म्हूण कित्याक सांगलें? पयलें जाल्यार तुजे कडेन सायकल सुद्दां ना. ही तुवें ट्रक आसा म्हूण सांगप फटींगपणा न्ही. कशी फटींगपणा? तुजी बापायक सारकें आयकूं येना. हें तुका मान्य? हय मान्य. मान्य म्हणल्यार आयकपाक येना तें आयकपाक येना. पूण आमी असली फटींगपणा करूना. आमी फटींग न्ही. आगो त्या दिसा हांव आमचें सामान व्हरपाच्या ट्रकान कामाक वतालो. तुजो बापूय म्हाका मेळ्ळो. ताणें विचारलें तुजो ट्रक? हांवें म्हणलें दायजो ट्रक. ताका दिसलें म्हजो ट्रक म्हणून. तुवें ताका आपणें विकतो घेतलो अशें कित्याक सांगलें? आगो हांवें ताका शी आसूं. नाडपाक तूं कसोच आयकना. म्हाका एक सांग. तुवें त्या दीस लाखाचो बंगलो बांदता म्हूण सांगिल्लें न्ही. बांदलो तुवें बंगलो? मागीर बांदूना हांवें 30 लाखाचो बंगलो. हांव गवणो मुगो. हांवें कितलीश्या बंगले बांदल्या. शी 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 तुजे कडेन कांयच उलोवपाचें ना. सामको फटींग मनीस म्हणटा तूं. इतलो फटींग मनीस ह्या जगान सुद्दां जमना. पुरो आतां फटींग कितें करता? तूं म्हाका देव मानिना तें मानिना. फातरूय मानिना. फातरा पूण रिस्पेक्ट आसतलो दिसता. आगो आवट्या हे संवसारान आतांच्या काळान मत मागपा वता आसतना, रीण काडपा वता आसतना, आपलो कुस्को माल खपयता आसतना आनी सोयरीक करता आसतना फटींगपण करचीच पडटा. नाजाल्यार मत मागपी निवडून येवपाना, रीण मेळपाना, आपलो कुस्को माल खपपाना आनी सोयरीक तर जावचेच ना. म्हाका सांग तुज्या घरच्यांनी आमचे कडेन फटींगपण करूं ना? अब्बा कसली फकाणां केल्या? कसली फटींगपणा केली? तुजी आवय सांगता न्ही आमची चली सामकी गाय म्हणून. तूं गाय? सोयरी करता आसतना अशी फटींगपण करचीच पडटा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तुजी आवय सांगता तुजे एका कोल्यार मारल्या खंय तूं दुसरो कोल दिवपी. तुजे एका कोल्यार मारल्या सांग मारून पोलीस कोल्यार? पुरो पुरो हांव तुजे कडेन लगीन जालां. हे पुरो म्हाका हजारान सोयरी घेताल्यो. 5 हिरोयनी मारताल्यो म्हजे. खंयच्यो हिरोयनी? बेट्याच्यो कामाच्यो मामी. तूं मुगो चड उलयता. तुजी आरत काडपा सांग. तूं वळखता हांव कोण तो? पुराय वळखता. गवणो बेट्याचें काम करपी. कितें गवणो बेत्याचें काम करपी? शी म्हाका ही उतरां. हांव पोती मुगो तुजो. पोती? कसली पोती? शिमेटाची? आवय तुजी आवय बापाय ही कितें शिकयल्या गो? स्वताची घोवाक शिमिटाची पोती म्हणटा. म्हजी तकली सामकी बेजार करता मुगो तूं. हांवूच म्हणून ओगी राव तुका. आनी कोण अशें घरांतल्यान बेशमार करता आशिल्लो. अब्बा म्हाका
बायले सकट आणि म्हाका पिशमान करपाचो खंय. तुजे वाट्याक राशीतलो एक रूम सुद्धा नाशिल्लो. घातलो ना तुका भायर घरांतलो तर बायले सकट तरी बरें त्या बाकुलेच्या घरान एक तुमकां रावपाक दिलें म्हणून. तांकां फुडें फाटल्यान कोण ना म्हणून तुका चान्स पडलो. कोणाले जावं पूण घराच मुगो. घर आसा गोडो जावन सुद्दां असल्या रोडिल्ल्या घरान रावचें पडटा. सगळ्या घरान भायल्यान पारेतीक बुराक. हे पळय ह्या रुमान भायल्यान पारेतीक बुराक. थंय कॉलकान पेटे काडल्या. ते फाटल्यान माजरान. शी 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 कितें त्या माजराची आनी कुत्र्याची पिलां सोडून येता हांव. हे वासू कोण तोरकाच साहेब? साहेब तूं हांगा कितें करता? आमी कितें केलें साहेब? साहेब तुवें सांगिल्ल्याकूच आमी मत मारला. विश्वास नाल 500 रुपये परत दिवं. आता चूप रे. माझं मनीस निवडून मंत्री जालो. तू आनी कितें उलयत रे? म्हाका सांग मुराली आयला ना? साहेब तो परत पळोवन मेंटल हॉस्पिटलांतल्यान. हय साहेब तो मेंटल हॉस्पिटलांतल्यान परत परत कसो पळोवन वता? तोच प्रश्न आमकां पडला. अरे कितलोय बंदोबस्त दवरल्यार तो पळून वताच. हे व्हड गोपी जावन आसा. ते सोड बे. तो मुराली आयला जाल्यार सांग पळय म्हाका तूं हांगा. ना साहेब आरती आयल गो तो हांगा. ना हांगा लिपून बी रावना मरे तो. हयगार ती लिपून रावलो वता हांगा पळयत तुवें. ते म्हाका कशें कळटलें? सोदचो पडटलो. चल चल सोदा पळय ताका. चान्स मेळटा थंय लिपता तो. साहेब हांगा लिपूक ताका कसो चान्स ना. आमची सगळे ओपन न्ही. अरे तुमचे सगळे ओपन जाऊ रे. सोदा ताका पळय बेगीन. हांगाच भितर सरलो तो. सगळे सांगतात ह्याच वाटेन भितर सरलो म्हणून ह्याच घरान. सोदा बेगीन सोदा ताका. शे तो मेळना जाल्यार सामकें टेन्शन हा. अरे हांगा आसा रे तो. ना 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 ते सोदता ताका. ह्या बापायन सामको घाम काडला. हरशी रोखडो मेळटा मरे तो. अरे तो हांगाच येयला म्हूण तूं खात्री आसा? अरे कोणाक कापासता आमकां फटींग सांगपा. येल्ले गेल्ले लोक सांगता मरे असोच जायला ह्याच वाटेन घरान चल्लो म्हणून. म्हाका सांग ह्या घरान रावतले मनशान ताका लपना मरे? खून जावना मरे ताचो? अरे ते कोणी किडनॅप बी केला मरे? अरे इन्स्पेक्टर पयलीं मातसो सोद पळया ताका. साहेब हांगा ना तो. फाटल्या पोरसांनी पळयलो. लाकडाची खोपीनूय पळयलो. ह्या रुमान पळयलो. जाण तांकां जाता रे तो. हांगा पळय मरे कुलूप आसा. तर काय तुका म्हणून मात ती तकली ना. चल या पळय हांगा पसार करप ना. कसलो इन्स्पेक्टर रे तू? जाय त्या वेळार दुबावना न्हय त्या वेळार दुबावता. अरे म्हाका सांग ह्या वासून त्या मुरालेक ह्या रुमान लिपोवन दवरला जाल्यार. साहेब म्हाका तूं पिसू कित्याक? अरे च्या मुरालीचो आवाज. तर तुम्ही ताका भितर लिपोवन दवरला. ना 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 साहेब तो आपुणूच भितर सरलो आसतलो. आब्बा आपुणूच भितर चल्लो. भायल्यांतल्यान कुलूप करून तो भितर गेलो. हांव सांगता. त्या रुमाक भायल्यान पारेतीक बुराक आसा. थंय त्या रुमान कॉलकान पेटे काडल्या. तशें जाल्यार ही सांगता तें सारकें तर. त्या पारेतीक बुराक घाल्लेलो तितूंतल्यान तो भितर सरलो आसतलो. चल रे वासू तो त्या पारेतींतल्या बुरगांतल्यान भायर वच्चे पयलीं काड तें कुलूप. बेगीन चल. साहेब कुलपाची चावी ना. बापुल्यान दवरल्या. चल आपय बाबुल्याक. तो मेल साहेब. चल फोडटे कुलूप. साहेब कुलूप फोडटा तेन्ना फोडटा. तो त्या पारेतीक आसल्या बुराकांतल्यान भायर धांव मारीत. चल चल तू वच पळया त्या भायर बुरगा कडेन. चल बेगीन वच. अरे हे कुलूप ओपन मरे. अभिरा गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा. अरे वासू तू कुलपात चावी लाव म्हणटाल मरे. आतां कशें ओपन जालें साहेब तें? कुलूप हातीन आयलें. चावीन करूं नाशिल्लें दिसता. चल इन्स्पेक्टर धर ताका. वर येता का? हे गावात ही माझी मुदी पळयल्या. हे मुदे सायनायड आसा. तुम्ही जर माझेर आक्रमण केलो ह्या मुदयेतली सायनायड खावन हांव आत्महत्या करतलो. तुम्ही जर एक पावल फुडें घालशात हांव ही मुदी चोखतलो. आनी ही मुदी चोखून हांव आत्महत्या करतलो. सांग चोखू दाखव मरून. साहेब ओगी कित्याक रावले? वराते पिशे हांगा सरलो. नाका नाका ताका आसूं हांगाच. तो खऱ्यांनीच मुदी चोखून आत्महत्या करतलो. अरे ह्या पिशाकडे सायनायड घ्यायची रे. अरे पयर पळयलें ना ताणें हँड ग्रॅनेड हाडले ते.
आणि सुरीत वाचली ती पोटान वाचलो तो व्हडलो. वा वा कितलो सोबीत सुंदर स्वर्ण महाल हो. अरे मूर्खानो आणि पिशानो, इतलो सुंदर जीवाक धादोसकाय दिवपी महाल सोडून तुम्ही म्हाका हो म्हणटात रे. तुमची बाये घोवागेर गे बायले तागेर रे. ए मूर्खानो, चला हांगसरले, ना जाल्यार ही सायनायडची मुदी खातलो आनी मरतलो आनी तुमकां सगळ्या मारतलो. हे पळयात, आतां म्हाजी शान कक्षान वता. म्हणटकीर रकात हो आतां म्हयनोभर हांगच्यान कसो हालचो ना. तेन्ना म्हजें म्हणणें अशें आसा, तेका हांगा रावनी. आमच्या अनुभवा प्रमाण तो जेन्ना आमी ते खंय व्हरतले पळय, तो परतून हांगाच येतलो. जागो आवडलो दिसता तेका. हय हय, म्हाकाय मान. तो आपल्या आवडटा त्या जाग्यार रावता, आवडटा जाग्यार कसो रावना. म्हणटकीर तो हांगा आसलो म्हणटकीर आमकां ते पिशा कडल्यान धांवपाक गरज ना न्ही रे. आतां आमकां आमची कामाक ह्या वासूचो आदार घेवचो पडटलो. हय, कांय हरकत ना. मागीर कितें दिवया चायेक बी. चल वासू, आतां हांव कितें सांगता तें कान दिवनाय. ह्या पिशाक हांगाच आसूं. साहेब तो पिसो म्हाका कित्याक? अरे राव रे, आयकय रे सारकें. हो पिसो आमचो एक ल्हानसो बटवो घेवन धांवला. तो आमकां जाय. साहेब ते पोटव्या लागून तुमची इतली धांव धोपटी? अरे त्या बोटव्यान हिरे आसा, ते बी 50 करोड किमतीचे. बापाय, तेन्ना आयक, तो ताणें बोटवो खंय दवरला तो खबर ना आमकां. अशी ताणें आमकां भरपूर गोश्टी खंय लिपोवन दवरला, पूण ताणें आमकां एकूय सांगलें ना. आमी तरेतरेचे आयडिया करून खूब कितें कितें चाललें कांयच सांगना, कसोच सांगना. अशेंच केन्ना मरे असो कोणागे भितर सरप तो आनी सांगप कोणाकूय. तेन्ना तुवें कितें करपाचें तें कळ्ळें मरे तुका? हय साहेब, ताका तरेतरेची आयडिया करून विचारपाचो हिऱ्याचो बोटवो खंय दवरलो तो. सारकें. म्हाका सांगतलो तो साहेब? हय, मातसो ताका फूस लावन आयडिया करून करून विचारपाचें. तांकां सांगल तसो तुकाय सांगतलो तो. तुमकां आयडिया ना साहेब ताका कुसलावपाची? बरो सुबेज उलयत मरे तूं. आयक सांगता, तो मरे आमकां कसलोच सांगना. आमची भरपूर वस्तू लिपोवन दवरले ताणें. कसोच सांगना. असोच कोणागेर असो कोणागेर दिसले भितर घुसलो भितर. कळ्ळें मरे? मागीर कितें करप? असोच रावप मरे तांगेर. मागीर तशेंच तांकां सांगप खंय दवरलो त्यो. फकत हो एक बोटवो उरला सांगपाचो खंय दवरलो तो. सरकार, सोमतें मरे देण घेण्याचें उलय हा. मागीर आनी काटकिसांव नाकती. तसो तूंच उलय तें. चला ते हांव उलयतां. पळय रे वासू, तुवें त्या मुरारीचे आयडिया करून तो हिऱ्याचो बटवो खंय आसा ते तेचे कडल्यान जाणून घेवन तो हिऱ्याचो बटवो आमकां दिवपाचो. त्या बदला तुका आमी 10 रुपया दिवं. 10 रुपया? अरे 10 लाख रुपया. चड मागत जाल्यार मार दितले. आनी जर आमकां जर दोगो फटको करत जाल्यार सोमतें मरण दितले. कळ्ळी? चल वता तर आतां आमी. राव राव राव, त्या वच्चे पयलीं त्या मुरालीक पिशाची गरजेची म्हायती दिता तुका. पिशाची गरजेची म्हायती? हय रे, ना ती म्हायती ना जाल्यार तो तुमकां चक्रा येतलो. सांगात साहेब. त्या मुरालीची तकली सामकी डेलिकेट. तो केन्नाय प्रधानमंत्री आसता, केन्नाय सरपंच जाता, केन्ना शिवाजी जाता, कांयच कळना. साहेब तो कितले दीस प्रधानमंत्री आसता, शिवाजी आसता? प्रश्न बरो विचारलो तुवें. पळय, आजचो ताच्या तकलेर कोणें कितें मारलें ना जाल्यार ताची तकली अशी आपटली जाल्यार तो रोखडोच बदलता. म्हणल्यार कसो साहेब? समज तो प्रधानमंत्री जालो, जर ताची तकली आपटली ना जाल्यार तकलेर ताजे कितें मारलें जाल्यार तो रोखडोच बदललो. स्वता दुसरोच समजता तो. म्हणटकच साहेब ताची तकली आपटल ना प्रधानमंत्री. हय, तकली आपटली जालो सरपंच, तकली आपटली जालो शिवाजी, तकली आपटली जालो डान्सर. आरती असं मुगो तो पिसो? आसा आसा. कितें जावं, आमचे दीस लागीं बरे लागीं पोल्याशें दिसता. कांयच कळना. बरे दीस लागीं पावल्या काय आमचो दीस पावचो. ते पिशान सांगपा जाय हिरी खंय दवरल्या ते. सांगतलो तो. ते
तेका ही जागा आवडल्या आणि तेका जी जागा आवडटा त्या मनशाक तो सांगता हिरे खंय दवरले ते आमकांय सांगतलो. ए मरकट त्या तरकटा घेऊन कित करत थंय चल वसा सगळे पेंडिंग काम पुराय करात. तुमचे असल्या आळशीपणा लागून मागे फॅक्टरी लॉसां गेल थंय. हो स्वताक पात्रांव समजतासो दिसता. हय राव ताका मातसो फूस लावया. हिऱ्याचो बटवो खंय आसता विचारया. हिरी घेवया तोरकादाक दिवया 20 लाख घेवया आनी श्रीमंत जावया. पयलीं विचार तेका तुका दिसता तितलें सोंपें ना तें. हांव विचारता. तर मुराली बाब कितें मुराली बाब म्हाका नांवां न्हू मार तूं. येदी व्हडली पात्रांवाक तेंय बी नोकर म्हूण तूं म्हाजो कामावयलो काडून उडोव तुका काडून सकयल दवरूं दिवू तुका तारू करू तुका मेंढरू. चूक जाली पात्रांव. पात्रांव एक विचारता. एक विचार दोन विचार 3 4 5 6 7 8 9 10 विचार. पात्रांव विचारता. विचार विचार आनी कसलो करता कपलाचो. अरे विचार करून लाचार जायनाका आनी म्हाका बेजार करनाका. म्हाका सांग. कितें सांगू कशें सांगू केन्ना सांगू खंय सांगू काय बाई सांगू कसं मी सांगू. अरे हिऱ्याचो बटवो खंय दवरता सांग. ए बात्रावचेर धापता पत्र गरम करून कोल्याक दाग दितलो तुका आग लायतलो वाग जावन तूं खातलो. सांग तर हिऱ्याचो बटवो खंय दवरला तुवें. आं तुजो प्रश्न मरे सामको सोंपो सादो आनी मरे महाभयंकर कठीण आसा. तर तुजो प्रश्न असो आसा की हांवें हिऱ्याचो बटवो कित्याक लिपोवन दवरला. ती मरे एक व्हडली स्टोरी आसा. सांगपाक मरे 2 म्हयने तर लागतले. तर सांगता. पात्रांव 2 म्हयन्याची स्टोरी मागीर सांग. कित्याक लिपोवन दवरला तें सांग नाका. खंय लिपोवन दवरला तें सांग तें बी 1 मिनटान. बरें आसा. कित्याक लिपोवन दवरला केन्ना लिपोवन दवरला कसो लिपोवन दवरला कांय सांगना फक्त खंय लिपोवन दवरला तेंच सांगता. हय तितलेंच सांग. खंय लिपोवन दवरला तितलेंच सांग. सांगता. हांवें ते हिरे मरे म्हाजी घरा आलमारीन दवरूं ना खाटे पोना दवरूं ना जमणी पुरून दवरूं ना पेटलान दवरूं ना. पात्रांव तुवें खंय दवरून तें म्हाका नाका. खंय दवरला तें सांग. हांवें खंय दवरलें तें तुका सांगू सांगता. पूण तूं कोणाक सांगनाका आं. कोणाक सांगचो ना मरे. कोणाकूच सांगचो ना. सांग तूं सांग बेगीन सांग. सांग पळय म्हाका कोणाक सांगचो ना तूं. तोरकादाक सांगचो ना. रोकादाक सांगचो ना. आनी इन्स्पेक्टराक सांगचो ना. आनी हे मरकटाक ना सांगचो ना. कोणाकूच सांग. मातसो तूं सांगपा ना. तूं सांग हिऱ्याचो बटवो खंय दवरता. तूं सांगचो ना कोणाक सांगचो ना. मोठो चॅप्टर म्हूण तूं तुका मात हांवें सांगपाचें आनी तूं दुसऱ्या कोणाक सांगना. अरे म्हाका एक सांग तुका कोणी आदार दिता जाल्यार तूं दुसरे आदार करपाक जाय मरे. सांग रे आतां उलय मरे. हय पात्रांव. तुजेर कोणी उपकार करता जाल्यार तूं दुसऱ्याचेर उपकार करपाक जाय मरे. सांग पळय म्हाका उलय आतां. हय पात्रांव. हांवें तुका सांगप पूण तुवें म्हाका दुसऱ्याक सांगप ना. मनीसपण आसा तुका ना. सांग तुका खंय दवरलो हिऱ्या बटवो. चूक जाली पात्रांव. सांगता हांव सगळ्यांक सांगता. सांग तूं म्हाका. सगळ्यांक सांगता तूं सगळ्यांक सांगता. असली तुवें सगळ्यांक सांगल्यार हांव त्रासां पडटलो मरे. सामको घाती मनीस म्हूण तूं. शी हांव सांग तुका खंय दवरलो हिऱ्या बटवो. आतां ती हाका पळय तूं कसो सांगचो ना दिसता. हांव सांगतलो पूण जो मनीस ही गजाल सगळ्याकूच सांगतलो पूण कोणाकूच सांगचो ना अशी महान थोर मनशाक हांव ही गजाल सांगतलो. सांग तूं तसलो मनीस जाल्यार सांग तुका सांगता. हय हांव सगळ्यांकूय सांगता आनी कोणाकूय सांगना. हांव महान थोर पात्रांव. बरें आसा यो तुका हांव सांगता. म्हाका अशेच महान थोर मनीस जाय आसतात. आवय अरे टायम जालो मरे कॉम्पिटिशनाचो. चला चला स्टार्ट करा बेगीन. कितें स्टार्ट करूं पात्रांव. पात्रांव कोण पात्रांव. अरे हांव ह्या संवसारांतलो महान डान्सर बेल्सकोडो. अरे मायकल हो म्हाका चलो मरे. तेका हांवें शिकयलो डान्स. तेका कसो शिकयलो तो डान्स जाणा तूं. कसो. पळय
तुम्ही नाचपाचे तुमचं प्राइस असा 50 कोटीची हिरे चल डान्स करपाक सुरुवात कर चल घेऊन या हिऱ्याच बोटवो चला चला डान्स करपाक सुरुवात कर हाडटा हांव. आरती हाजी तकली आपटली हो जाल डान्सर बरो डान्स चालू म्हणटकीर हांव धांवन वचून हिऱ्या बोटू घेवन येता. चला चला कमेस करा डान्स करपाक. आज साहेबा गायब जाल दिसता कोई समझा नहीं आज साहेबा हो गायब जाल दिसता परत आपटली आसतली झाली मग सगळी तयारी हे पळय किशोरान लता तुम्ही आयज बऱ्यांतली बरी जोडगीत गावपाचें हांवें तुमकां शामेतून शिकयलें तशेंच तुमची पदाची किंमत 50 कोटींची हिरे. चला चला गावपाक सुरवात करा. हांव 50 करोडाची हिरे तुमकां आतांच हाडून दिता. म्हाका वळखता न्ही तुमी हांव तानसेन ह्या महान संवसारांतलो महान गायक. हय महाराज चल आमकां 50 करोडाची हिरी घेवन यो. चला तर गावपाक सुरवात करा. आरती कसली पद म्हणया गो जनगण मन म्हणया अरे पिक्चरातली पद म्हणपाचे खंयची पिक्चरांतली अरे फुसूर फुसूर कित करतात ती पळय हांवें लाखांनी तिकेट खपयल्यात 25 लाख तिकेट खपयल्या हांवें 1000 रुपया एक तिकेट. चला चला बेगीन गावपाक सुरवात करा. 5000 कोटी म्हागे उत्पन्न आस मरे त्या 5000 तुमकां 50 कोटी तुमकां चला तर बेगीन गावपाक कमेस करा. चल पिक्चराची सॉंग म्हणया आँखों से तूने क्या कह दिया दिल ये दीवाना धड़कने लगा तन्हाई में हम मिले इस तरह बारिश में शोला भड़कने लगा तुम्ही फायनली पावली त्यांना आता तर मुक्काम 50 कोटीची हिरी दिता. अरे तुम कसली उमेद ना अरे जल्लोष करात डाचात हांव उमेदीची पद म्हणटा आम्ही उमेदीन डान्स करया. निरंजन बम बम बोले जय जय रघुवीर समर्थ. बालका जालो साधू महाराज बालका हो मनीस हो एक असा सगळ्या मनशाचो धर्म एक असा सगळ्या समस्त मनशाचो धर्म आणि देव एक असा. अज्ञान पिशा मूर्ख अजाण बालका या संवसारात मरे सुख आसा दुःख आसा तेन्ना बालका तुका कितें जाय. साधू महाराज तुजे कडेन आशिल्लें दूख तुवें म्हाका दिलें आतां सूख दी. अवश्य बालका जाय तितलें सूख हांव तुका दिता. राव आतांच घेवन येता.
कितले सूक जाय तुका सांग. 5 लाख रुपया 1 किलो. सांग कितले जाय तुका सूक. दुःख कशें किलो साधू महाराज. दुःख मरे बालका सवाय पयशान पायरी. राव तुका हांव एक पायरी दुःखच दिता. सूख घेवपाक तुका परवडपा ना. तेन्ना बालका हांव तुका दुःख हाडून दिता. पयशे ना जाल्यार उदार घेवपाक जाता, पूण सूख हें पयशे दिवनच घेवचें पडटा. जय जय रघुवीर समर्थ. ए वासू अजून सांगणार ताणे हिरे खंय दवरला ते. ना साहेब, तो कोण जायत आसा. काल तो लादेन जालो, रोखडो चीफ मिनिस्टर जालो, सांजचो मागीर राष्ट्रपती जालो, आनी मेसां रोखडो घरार चडलो, आनी आतां पळय साधू महाराजांक म्हाका सवाय भितर दूख काडपाक गेला. अरे वासू तुम्ही ते तगल्या रागान थापट बी मारला मरे. ना साहेब. मातशे पाशेस काड तूं. सांगतलो तो. जेन्ना तो इतले फास्ट रुपू बदलता पळय तेन्ना तो रोखडोच सांगता. 1 म्हयनो काड पाशेस. साहेब म्हाका 1 म्हयनो काम सोडचें पडलें तर म्हयनो भर हांव कितें खातलो साहेब. आनी साहेब तो पिसो न्ही आरती घाटी सामको डेंजर आं. पयर तो बलात्कारी डाकू जालो. हांव हांगा शिनून बरें जालें जाल्यार आरती कडेन जमपाना आशिल्लें तकलेर दाणो घालपाक. आनी साहेब म्हाका सांग, जेवण नासतना मनीस कितले दीस जगपाक शकता. अरे ते हांव सांगता. 2 दीस मरे चलपाक भोंवपाक शकता. 4 दीस फक्त बसपाक शकता. 8 दिसांनी मनीस आड पडटा आनी 12 ते 15 दिसांनी मनीस मरता. म्हणटकच हांव 2 दीस चलपाक भोंवपाक शकतलो तर. अरे चुप रे, तू कितें उलयता. मुरालेचे वारे बी लागना मरे तुका. पळय साहेब, घरान सामान इल्ला, कामूय इल्ला, आनी कामाक वचत जाल्यार ऑफिसो आरती किल्ला करतलो. चुप. म्हाका खबर तुजी. म्हाका सांग तुगे दिसाचो खर्च कितलो आसता. चड सांगत तुका इल्ला करतलो. साहेब पळय ते पिशाकूय पोटाक घालचें पडना. अरे तू खर्च सांग रे. साहेब नुस्त्या शिवाय जेवण चलना म्हाका. अरे तू खर्च सांग म्हटलें न्ही तुका. साहेब पळय जेवची पयलीं म्हाका इल्ली घेवची पडटा. तुका सांगलें मरे फक्त खर्च सांग म्हणून. चड मात सांगनाका. साहेब आमी सोसायटीचे तांदूळ वापरना, बरी पोती हाडटा. तुका सांगलें मरे खर्च सांग म्हणून हांवें. चाप तरबण नाका तुजी म्हाका. साहेब गॅस. अरे तुजी तोंड फोडून खर्चा घालतलो. तुका सांगलें फक्त खर्च सांग म्हणून हांवें. आरती कितलो सो जाता गो खर्च. सगळो मिळून सोड सोड ते सोड पया. म्हाका बील दी खर्चाचें. हांव फारीक करता. साहेब घरान कांय ना. घे 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 500 रुपये घे. 500 रुपये दवर आनी म्हाका बील दी कितें जाता तें. आनी उरिल्ले पयशे परत दी. अरे वासू मुराली खंय रे. साहेब तो म्हाका सवाय भितर दूख काडपाक गेला. चल पळय पळय आतां आसल्यार भितर आसल्यार पळय पळया. इन्स्पेक्टर कितें जालें रे. सामूच जावन मुरालीक सोदता. अरे काल पुलिसेक एक कंप्लेन आयली हॉस्पिटलांतल्यान. काल खंय एकटो हॉस्पिटलांतली लॅबोरेटरी नाशिल्लो. थंय तांणी जायती नासधूस केल्या. तेंच्यांनी वर्णन केलें त्या हिसपान तो मुरालीच आसपाक जाय. ना साहेब मुराली ना. तो तसो त्या पार्टीतल्या बुराकांतल्यान भायर भोंवपाक वता. राव म्हाका एक सांग, तुमची पार्टी बुराक कितली आसा रे. मुराली रावता ती रुमान 1 बुराक आसा. फाटले पार्टीन 4 बुराक आसा. कामी मारून बुराक घट्ट केल्या साहेब. त्या मुरालीच्या रुमाचो बुराक मातसो घट्ट कर. कामी काबार साहेब. गवडो मरे तूं चिऱ्याने घट्ट कर. त्या पिशाक रातचो जाय त्या भोपाक घेऊ नाका. पळय सरकार हांव वता पळयता तो पिसो खंय गेला तो. चल आमी येता. राव आमी एक काम करया. आमी ह्या बुरकांतल्यानच या. म्हणल्यार तो खंय गेला हाचो शोध लागतलो. राव राव साहेब तुमचो बुराक मोठो करतले. आतां चुप रे. चल आमी या. असो तो बुराक सामको ल्हान मरे. मुराली कसो वता त्या बुराकांतल्यान. कांयच कळना साहेब. वता तो सारकें. प्रॅक्टीस आसतलशी दिसता रे तेका. साहेब तो सांगतो हीर खंय दवरल्या ते. हय सांगतलो. आमच्या अनुभवा प्रमाणे आसा तो सांगतलो. तो सांगतले खरें सांगतलो न्ही भिशपणांनी कित्याकी सांगपाना न्ही. ना 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 खरेंच सांगतलो तो. तोंड उगडल्या पुरो. तुवें मातशें ताचे कडेन त्या बद्दल उलोवपाक गरजेचें. आयडिया आयडिया. त्या पिशी मुराली मरे आमी उलोवपाक लावया आनी तेंय बी खरें उलोवपाक लावया. इन्स्पेक्टर त्या मुरालीची वारी तुका लागला मरे. तुका आयडिया आयली म्हणून विचारता हांव.
राव आयक सांगता हांव कोण पुलीस मरे मागीर आरोपी कडल्यान करवलो घेवपाची आयडिया म्हाका ना जाल्यार कोणाक तुका आसतली काय ह्या तकलीन आशिल्लो राकादाक मागीर इतले दीस आयडिया खंय गेल्ली तुजी पळय आयडिया तशी अकस्मात येता सांगता आरोपी कडल्यान करवलो घेवपाक लागून जायत्यो आयडिया आमचे कडेन आसता तातूंतली फर्स्ट सेकंड आनी थर्ड डिग्रीची आयडिया त्या पिश्याक कधी येवपाना अरे भाशण मागीर दी रे कसली कितें पोकी आयडिया ती सांग पळय बेगीन पळय सांगता जेन्ना एखादो महाभयंकर चाप्टर डेंजर आरोपी कांयच उलयना आनी उलयलो जाल्यार खरें उलयना अशा टायमार आमी नॅक्रोचो प्रयोग करता तो प्रयोग केले उपरांत तो सगळें खरें खरें उलयता आपुणूच बडबडपाक लागता हो प्रयोग आमी ह्या पिशाचेर करपाचो मागीर कर मरे प्रयोग कोणा रावला अरे तो प्रयोग हांव करिना तूं करिना तुवें मोराली जालो अरे तो प्रयोग करपाक एक मनीस आसा ताका हांव घेवन येता मरे मागीर हाड मारता का बेगीन तोरका तूं मरे शिता फुडें मीठ खाता त्या मनशाक हांव फाल्यां घेवन येता हांगा तो ह्या पिशाक इंजेक्शन मारतलो आनी मागीर ऑफिस हिराचो बडवो खंय दवरला तो सगळें सांगतलो चल मरे हाड मार ताका अरे चल या आदी फाल्यां येवया लक्ष दवरलें नर्स ह्यो सगळी बॉटल धुवन दी बेगीन आ म्हाका तुमकां कितें दाखोवपा आसा बेगीन हांव एक नवें वखद तयार केलां नर्स इले उदक हाड पळोवया कित्याक हाड कशें हाड केन्ना हाड खंय हाड हे प्रश्न विचारनाका हाड मोडून उडयतलो विचारल्यार आतां हांव वखद तयार करता हे कमांडर हांगा यो जाण मरे हांव कसलो प्रयोग करता सांगली तुवें वखद तयार करता म्हणून सारकें हांवें एक नवीन वखदाचो शोध लावपाक तयार केल्या हें वखद करतकीर आनी तें पितकीर मनशाक जाय तितलो लांब 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 करूं येता जाय जाल्यार मोडकोय करूं येता जाल्यार वांकडोय करूं येता जाय जाल्यार नीटय करूं येता पयलीं इल्लें मरे तुका दिता म्हाका कसो करता नीट तुका मरे सामको लांब करया तूं गवण न्ही रे सिमेंट काडपाक तुका प्रांच बांदनासतना सिमेंट काडपाक मेळटलें सायंटिस्ट बाब हांव मातसो वचून येता तूं कर वखद तयार नर्स कितें सायंटिस्ट साहेब चल वच भितर नर्स कितें सायंटिस्ट साहेब हांगा यो चल वच भितर नर्स हो नर्स बेगीन हांगा यो कितें सायंटिस्ट साहेब चल वच भितर नर्स हो नर्स अरे कमांडर तूं आयलो बरें जालें ती सायंटिस्ट साहेब चल वच भितर यो यो तो डिमांड वस्त मनीस चल मार ताका इंजेक्शन पूण साहेब तो पिशा कितें करता कोण तो आनी तो जाय रे कोणी चल वच चान्स पळय फाट करून आसा वच तेजी भेणा मार इंजेक्शन वच आनी चल उलोवनी सडसडीत खरें कितें तें पूण पिशा कितें करता तो साहेब पिसोत तो आज तो सायंटिस्ट जालो काल तशी वाजी आशिल्लो म्हणल्यार पिशू धरतो हय हय साहेब पिसू तो हांव डिपेंड करता तसो मोठो चॅप्टर आसता आमकां पिशा काडटा दादा हांव मारता तुका इंजेक्शन ते पिशा न्हिरी खंय दवरल्यार सांगतलो नाजाल्यार पळय आमच्या नशिबान कितें आसतें राव डिमांड म्हाका ह्या वासूचो दुबाव आसा पयलीं ह्या वासूक इंजेक्शन मार ह्या वासून त्या पिशा कडल्यान हिरे घेवन दवरले जाल्यार
साहेब हे कितें उलयता तुमी म्हाका जीव नाका म्हजो साहेब एक इंजेक्शन मारून फायद ना ते पिशाकूच मारया तो सांगतलो हिरे खंय दवरल्या ते आणि वासुकट दिला जाल्यार तेय सांगतलो चल बरें आसता मार ताका इंजेक्शन सामकी नेटान तो पा तुजी फी 5,000 मरे आतांच घेवन वच ते झालेच साहेब पण म्हाका कितें वाट्याक येता पळय 50 कोटी न्हय साहेब तुका मरे शी आसूं सांगना चल वच मार ताका इंजेक्शन झालो मग प्रयोग हे पळयात हांवें वखद तयार केला ह्या वखदान हांवें सल्फरीक ऍसिड आनी नायट्रीक ऍसिड आनी 5 केमिकल मिक्स करून हें वखद तयार केलां कितें सल्फ्युरिक ऍसिड नायट्रीक ऍसिड आणि 5 केमिकल मिक्स केल्या हय आनी हें वखद तयार केलां हांवें अरे ते कोणाचे पडत जाल्यार कोणी लागून हुलपोन मरतलो मरे डेंजर ऍसिडाचें मिश्रण तें जप मूर्खा तूं म्हाका सांगता हे कोणाच्या आंगार पडत जाल्यार तो लासून मरतलो म्हणून तूं म्हजो अपमान करता हे तूं व्हडले सायंटिस्टाचो अपमान करता अरे पिश्या हें वखद पीत जाल्यार मनीस अमर जाता तेजस्वी जाता ताच्या आंगांतल्यान उजवाड येवपाक लागता हो प्रयोग म्हाका करून दाखोवपाक जाय चल हे वखद तुमचे आकार वचून हांव प्रयोग सिद्ध करता या अशें हांव उबे रावात अरे खंय जाता डॉक्टर्स सामके बरें जालें तुमी आयले ते यात तुमकां एक सांगता तर डॉक्टर मरकट आनी डॉक्टर तरकट हांवें वखद तयार केला हेचो प्रयोग हांव करतां त्या खातीर म्हाका एक मनीस जाय त्या मनशा वयल्यान हांवें वखद ओंपतलो आनी हें वखद ओंपतकीर त्या मनशाक हांव 50 कोटीचे हिरे दितलो पयलीं मरे हांव त्या मनशा वयल्यान हें वखद ओंपतलो आनी मागीरच त्या मनशाक हांव 50 कोटीचे हिरे दितलो सांग तुमचे भितर कोणाक टेस्ट करया राव हांव मनीस दित तुका तूं त्या मनशाक हिरो दितलो मरे हेवटेन वखद रकयता तेवटेन वचून हिरे घेवन येता वासू ए वासू ओ वासू खंय गेलो रे हांगा आशिल्लो मरे तो आत्ता खंय गेलो रे हो अरे इन्स्पेक्टर वासू पळय तुवें अरे त्यांनी त्याची त्या वाटेन दामल्ल्या धरले का बेगीन हें पळयात 15 म्हणची पयलीं म्हाका प्रयोगा खातीर एक मनीस दियात बेगीन पळयात आं अरे इन्स्पेक्टर चल रे कोणाक घेवन यो रे हिरे हाडटलो तो तुजे कैदेंतल्यान बी कोणाक घेवन यो 2 अरे तितलो टाइम ना आता 3 अरे तू कोणाकडे पळय मरे आज जाल्यार 4 5 अरे स्पीड वाडयली मरे हाणे 5 6 7 8 ती वासूची बायल ना रे हांगा 9 10 11 12 चल रे रगत पळय तिका त्या 14 15 टायम जालो प्रयोग फेल हें वखद म्हाकाच पिवची पडलें किलो वखद तर हो म्हजो प्रयोग फेल आतां हांव दुसरी वखदाची परीक्षा करता सी हे उद मरे आमकां बेश्टो घाम काडलो हाणें कितें फक्त उदक आनी म्हाका दिसली खऱ्यांनी आनी मिक्स केलं काय म्हणून डॉक्टर्स मातशें हांगा पळयात हांवें नवें वखद तयार केलां हें वखद पीत जाल्यार मनीस अमर जाता ताका चाकू पिस्तॉल फार कांयच लागना हे वखदान मरे पोटॅशियम सायनायड हें वखद आसा आवय पोटॅशियम सायनायड इतली डेंजर वीक बापाय अरे त्या विकाचे हांवें वखद तयार केलां अरे पाप्यानो हांव ह्या संवसारांतलो व्हड सायंटिस्ट हें जाणा न्ही तुमी तर चलात हें वखद पियात प्रयोग जैतिवान जालो म्हणटकीर हांव 50 कोटीचे हिरे हाडून तुमकां दिता आत्ताच वचून हिऱ्याचो बोटवो घेवन येता चल इन्स्पेक्टर पिते उदक उदक तें हय रे उद रे ते उदक पळोवना तुवें कशें आमकां चक्कर घालता ताणें चल पिते आणि तितून खऱ्यांनी सायनायड आसल्यार हिरे ना आनी आवय ना मरे अरे तुका इन्स्पेक्टर कोणी केलो रे हाजे कडेन खंयचे सायनायड रे आमकां कोणा मारपाक सायनायड मेळना आमकां तुका बंदा तो पयर हॉस्पिटलांतले लॅबोरेटरीन आशिल्लो थंयची जायत्यो वस्तू गायब केल्या ताणें अरे तो लॅबोरेटरी कित्याक खंयी आसता चल पिते उदक एकदां सांगून उडोवन हिरी खंय आसता आवय म्हणटकीर त्या पितकीर
ते हिरे तुमचे दोघांचे. अरे देवाच्यान उदक रे ते. मागीर ते पी मारता रे. हांव सांगता तुका उदक म्हणटे. चल उकल तकलात. राव आमचो एक मनीस आहा न्ही तो पितलो ते. वासू ए वासू खंय गेलो रे हो. शी टायमार नाच जात रे. अरे किती करता तुम्ही थंय? तुम्ही कोणीच पिनात तर हांवूच पितो प्रयोग. आणि ते बक्षीस हांव म्हाकाच दवरता. आता हांव अमर. पळयलें मरे तुका सांगू ना ते उदक म्हणून हांवें न्हय पिशे खंयचे. आता हांव अमर ज्योती. आता म्हाका कांयच लागपा ना. चल घेयात आता तुम्ही अमर जायात. मागीर आमकां मेळटलें न्ही रे. पहिले वखद पियात मागीर हिरे दिता. अरे वासू तू खंय रे. तुका सोदतालो मरे आमी. काय मार आयलो घे हे वखद पी. आता तुम्ही अमर. आता तुमका मार कांयच लागचो ना. तर डॉक्टर्स तुमची भितरले एकट्या कोणाक टेस्ट करया. सांग कोणाक टेस्ट करया. कितें म्हणल्यार कितें सायंटिस्ट. अरे डॉक्टर्स आता हांव तुमची भितरले एकट्याक टेस्ट करता. ह्या पिस्तोलाचो हांव तुमचेर फार घालता. तुम्ही अमर जाला न्ही हें पिवन म्हणटकीर तुमकां हो फार लागचो ना. सांगात तुमची भितरली कोणाक टेस्ट करया. एकट्या कोणाक करपाचो प्रूफ जाय अमरपणाचो. हो आमचो अमरगात करता दिसता. राव तुका टेस्ट करपाक मनीस दिता. वासू ये वासू खंय गेलो रे. शी टायमार नाच जाता मरे. बेगीन सांगात रे कोणाक टेस्ट करू. सगळ्यांक करू. इक कर. हा इका कर. डॉक्टर्स ती काय अमर करू ना. ती बॉडी सट्ट करून मरतली. तुम्ही मरची ना कारण तुम्ही वखद पिल्यात. मागीर कर मरे तिका अमर आनी कर तिचे टेस्ट. च्या इतलं वखद करपाक म्हाका टायम ना आता. तुमकां तिगांयकय टेस्ट करता. पयलीं मरे तुमची तोकली टेस्ट करया. उपरांत भट्टें उपरांत पोट. राव सांगता कोणा टेस्ट करतो. सायंटिस्ट जाला. आमकां देवा कडेन पावयतलो. तुका एक काम कर ताका आनी दुसरो कोणीय कर. दुसरं कोण करया तेका. अरे कोण जाता तो जावं न्ही. चल वच आनी मार तकलेर कितें ना जाल्यार तो आमकां देवा कडेन पावयतलो शिवर. अरे आमी अमर जवान जावंक आसा. अरे मार तेजेर नाल्यार आमकां ना करतो तो. तर झाले मर तयार. कोण आवईस साहब कितना बाल बनाने का साहब. साहब मेरे को ज्यादा मंजूरी मांगता साहब. खाने पीने का खर्च बड़ा है ना साहब. सब फावड़ा किधर है साहब. साहब मेरे को 400 रुपया देता है तो मैं काम करता है साहब. वासू जालो हो लेबर आता. हाका घे आनी वच कामाक. पुरो दिसवडो 400 रुपये मागता. अरे दीसभर काम करून घे आनी कितें मार तकलेर. बरें चल आमी येता आतां. सांगतलो तो ह्या दिसांनी हिरे खंय दवरला ते. बरें काम करून घे. साहब काम किधर से चालू करने का साहब. तुझी मरे चोट झाले. सांग पयली ह्या फोटो खंय दवरता. क्या साहब क्या बोला. क्या बोला तू दाखयत राव. जय जय रघुवीर समर्थ. बम बम बोले. बालका तुझी कल्याण. बालकानो जालो साधू. अभिरघुला उदळी तरंग. गायब झालो. आऊस नाही राजे हे कदापि शक्य नाही. आम्ही स्वराज्याची स्थापना केली आहोत. शिवाजी झालो.
अरे ह्या राज्या खातीर हांव म्हजो जीव लेगीत दिवपाक तयार आसा ह्या जनते खातीर. अरे तू कितें टीव्हीची चॅनलां चेंज करना? साहेबान बेल मारली दिसता. पळोवया कितें जालें तें. आतां म्हाका सांग, तुका दिसता हो आमकां सांगतलो सो? म्हाका दिसता आनी दिसना बी. तुका कितें दिसता? मदीं मदीं दिसता सांगतलो सो. मदीं सांगचो ना सोय दिसता. पळोवया आमच्या नशिबान कितें आसा तें. छे हो पिसू कसोच सांगना. आतां कितें करचें कांयच कळना. जीव आयुश्यांतलो बऱ्यांतलो बरो चान्स आशिल्लो हो आतां केन्ना सांगतलो देवा खबर. हांव सांगू, म्हाका एक पावरफूल आयडिया आयल्या. पावरफूल आयडिया? मागीर सांग मुगो तुजी पावरफूल आयडिया. सांगता. तू कितें कर जाणा? तो खंय कवता पळय ते फाटल्यान तू चल. म्हणजे खंय केन्ना तरी तो खंय दवरल्या ती पोटली थंय वतलोच. ही तुजी असली पावरफूल आयडिया ते तोरकादान रोकादान इन्स्पेक्टरान 1000 फावट करून पयली. काल सुद्दां ताणी करून पयल्या. पावरफूल आयडिया ही तुजी पावरफूल आयडिया? हे पळया, हे 4 दीस तो शिवाजी, सायंटिस्ट, डान्सर हे कोण जावं ना. तेन्ना चान्स चड आसा. अरे वासू तुवें तो हिऱ्या बोटो पळयला? सापडलो बीन तुका? हे पळय गाट्या आनी हिऱ्या बोटू शेणयलो दिसता. पयलीं तुका हांवें प्रश्न विचारला म्हणटकीर पयलीं उतर म्हाका दी. सापडलो तुका? ना जाल्यार सांग, फुडलें हांव सांग तुका कितें तें. हांव शाणो कसो उलयता मरे? ना रे पळोवना रे हांवें. शाबास. म्हणटकीर हांवें योग्य जाग्यार लिपयलो तर तो. म्हाका दुबाव पडलो. हांव हिऱ्याची बोटू लिपयतना तुवें म्हाका पळयलो काय म्हणून. आतां म्हाका दिसता आनी हिऱ्याचो बोटो खंय दवरला हांव सांगचो ना म्हणून. असो हांवें बोटू खंय दवरलो तुवें पळोवना पूण आनी कोणें लेगीत पळयलें जाल्यार म्हाका. हय हय सारकें. दुसरे कडेन लिपोवन दवरतो. चल चल बेगीन पळय कोण ना पळय. चल टायम काडना. हय म्हाका मरे लिपोवपाक एक बरो जागो सांग पळोवया. असो जागो सांग की तुका लेगीत सोदल्यार मेळपाना. सांगता सांगता चित्ता राव. तूं चित हांव इल्लें उदक पिवनात भितर वचून. आरती आतां म्हाका दिसता हो सांगतलो हां. आवूश. खंयचे कडेन खंयचे वेळार उना कडार नाल्ल माडार कसो गो रचला आमचो फुडार. जगाराटी तुज्याच माथ्यार शेजारी बाजारी सगळे बेजार. लफडी तुजे म्हजे कानार मोग तुजो मोबायल फोनार. मोग तुजो मोबायल फोनार. मोग तुजो मोबायल हो कमी जालो दिसता. आरती आतां म्हाका दिसता हो सांगचो ना म्हणून आतां. हॅलो, तू वाचू मरे? हय तूं डिमांड न्ही? हय हांवूच तो डिमांड. नेक्रो करपी मनीस. तूं एकटोच आयला? ते खंय तोरकाद रकाद इन्स्पेक्टर तांकां चलून हांव हांगा आयला. कितें? आयक आतां हांव कितें सांगता आयक. पूण म्हाका पयलीं सांग, तो पिसो आसा मरे? हय आत्तां बी कवी जावन भायर गेला. परत कोण जावन येतलो सांगपाक शकना. खंय जावन यो रे पूण येतलो मरे. हय येतलो रे पूण तकली बी आपटली जाल्यार कोणूय जावन येतलो. खंय जावन यो रे. आतां हांव कितें सांगता आयक. तो येताच आतां इंजेक्शन तोपता. कित्याक तोपता जाणा मरे तूं? भेणाक हाताक तोपता तें जाणा तूं. कित्या खातीर तोपता तें जाणा मरे तूं? हय जाणा खरें उलोवपाक. शाबाश हुशार मरे तूं. पळय इंजेक्शन तोपता म्हणटकीर आमी ताका विचारपाचें हिऱ्याचो बोटो खंय दवरतो. तो रोखडोच फटास करून सांगतलो. ते आमी तटास करून आमकां जाय थंय लिपोवन दवरपाचें. पूण ही गजाल ते तोरकादाक कळत जाल्यार आमची कटाच करून तकली उडयतलो मरे. अरे तेंका कोण सांगतलो? कशें कळटलें तांकां? पळय हिऱ्याचे वाटे मरे म्हाका आनी तुकाच. तुका 25 कोटी ते तितले कितें उरता पळय ते 25 कोटी म्हाका.
आनी म्हाका अगो बाकीची सगळे कोटी तुकाच गो. पूण ही गजाल जर तांकां कळत जाल्यार तुमकां कोटी ना जाता ते जातले. तुमकां हात पाय कितें ना काय सांगपा नजो. तेंक कशें समजतले कोण सांगतले तांकां? अरे तू ते नॅशनल इंजेक्शन मारतलो पळय तू ते खरें उलयतलो न्ही रे. मागीर ते आमीच केला म्हणून कळटलें. ना ह्या इंजेक्शनाचो इफेक्ट फक्त अर्दे वराचोच. उपरांत तो कितें उलयला ते तेकाच याद उरची ना. आमी ते हिरे काडले उपरांत तो सोदपाक आनी चिंतपाक पडटलो आपूण हिरे खंय उरल्यात ते. आयुश्यान करोडपती जावपाचो हो चान्स गेलो न्ही जाल्यार सामकोच गेलो हा. कितें चिंतता भाभी? हें मत सारकें तुजें. फुडले फुडें जाता ते जाव. चल दो तूं तेका इंजेक्शन. बरें आसा. देवा तूं पाव. जिंकू किंवा मरू डिमांड तूं तयारीत राव हा. आतांच कामाक करुया गो मॅस. चल गार्दी तो पिसू खंय गेलो तो पळोवन येवया. हय चल या. ते कविता करीत चड पयस पावून आसतलो. बेगीन यात ते घेवन. अरे डिमांड तू हांगा कितें करता रे? साहेब हांव जा तू आयलो तो बरो जालो. कित्याक यो आयलो तो सामकें बरें जालें. आतां तूं न्ही म्हजें एक काम कर. तू न्ही म्हजो पार्टनर जा. पार्टनर? साहेब कसलो पार्टनर? ना सांगता पळय सारकें आयक हा. तुवें न्ही त्या पिशाचेर नेकरो प्रयोग करपाचो. तेजे कडल्यान हिऱ्याचो बुटलो घेवन धरपाचो आनी हिरे आमी दोगांयनी वाटपाचे. चोरकादा आनी रोकादा कान पुसपाची. पूण साहेब तांकां समजत जाल्यार? अरे तांकां जिती दवरपाचें ना. चड सुबेस्त दोगूय. तांकां कशें मारपाचें तकल्यान हांव तुका सांगता. पयशे जाय मरे तुका तशाक हांव सांगता तशेंच कर. पळय दिवपाची कांय गरज ना. पूण साहेब त्या वासूक आनी तेजे घरकान्नी भागा घेवपाची न्ही. हय घेवया. फक्त हिरे मेळ कर. म्हणल्यार साहेब तांकां 20 लाख दिवन मोकळे करपाचे. 20 लाख तेंचे बापायले पयशे ते. तांकां ह्या संवसारान धरपाचें ना. म्हणल्यार साहेब पळय तुका म्हणून सांगता. अरे हिरे त्या पिशा कडल्यान घेवन आमकां मेळचे करून त्या दोगांयक मारपाचें हें आमी पयलींच ठरयल्लें. तांकां मारप म्हळ्यार पांयां पण मूय चिड्डून मारले भशेन मारप. पूण साहेब तांकां बाबड्यांक कित्याक मारप? सांगता कित्याक मारपाचें तें. ते हिरे पॅराडायज म्युजियमाक एका पुरातन मुकुटाक आशिल्ले. ते आमी थंयच्यान बारोवन हाडले. ते बारयता आसतना आमकां 7-8 अधिकाऱ्यांक आनी जायते सेक्युरिटी गार्डांक मारचे पडले. रजिस्टर केस आसा. फाल्यां सकाळीं चवकशी आयल्यार कोणाक पडटले आमी. आनी ही दोगांय जाणां ते कोणाकूय सांगतले. अरे तांकां मारले जाल्यार मात आमचे चवकशी येवपाना. कळ्ळें न्ही? हे लोकशाही. आमी गरिबाचे कितले खून केल्या पोसता. पूण साहेब हें करप? चूप. पळय आतां तूं म्हाजो पार्टनर जावन आसा. तुका सगळ्यो गजाली सांगल्या. तू जर आतां म्हाका जॉब फटकती जाल्यार तुका हांव कांयच न्ही करून एनकावंटर करतलो. लक्षांत दवर. तुका खबर आसा न्ही म्हजो पावर. चोरकार आनी रोकार दोग जाण ह्या संवसारान आसप म्हणल्यार 2 वाटे तांकां वतात. तेन्ना तांकां ह्या संवसारांत दवरपाचेंच ना. समजलें मरे? हॅलो येस सर. ओके सर. पळय रोकार म्हाका एक फोन आयला आतां. एक पत्रकार आमच्या मिनिस्टराक त्रास करता खंय. तेजो रोखडोच एनकावंटर करून येता. तूं हांगाच राव. म्हाजो मोबायल नंबर. त्या पिशाक इंजेक्शन करतकच म्हाका फोन कर. कळ्ळें न्ही? अरे च्या बरें जालें हांगा मेळ्ळो तो. अरे तूं नॅक्रोचो प्रयोग करपा आशिल्लो मरे. हय साहेब. अरे त्या फावटी तूं भिवोन धांवचो पडलो तुका. म्हूण तूं तो नॅक्रोचो प्रयोग करूंक पावलो ना तें बरें जालें. त्या वेळार समज जर तुवें नॅक्रोचो प्रयोग केल्लो जाल्यार तुका एक 5 ते 6 हजार गावताले. आतां समज जर तुवें तो नॅक्रोचो प्रयोग केलो जाल्यार तुका 25 कोटी मेळटले. म्हाका? आनी तुका मेळटले आनी कोणा मेळटले? तूं फक्त म्हाज्या भागाकूय राव. म्हणल्यार म्हाज्या आनी तुज्या भागाक 50-50 हिरे. पूण कोणाकूय सांगप ना. पूण तांकां समजत जाल्यार? तूं म्हाका साथ दी पळोवया. तांकां नाच करया. ताका मारपाचो मरे हांवें प्लॅन येवजिला. अरे ते दोगूय जाण ह्या संवसाराक आसप म्हणल्यार म्हाज्या आनी तुज्या जिवाक सामको धोको. पूण त्या वासूक आनी तेच्या घरकान्नीक 20 लाख दिवचे पडले ना. अरे कितें 20 लाख तेंचे बापायले ते? हा अरे तांकां मारून उडयल्यार कोण चवकशी सुद्दां करपाना. आनी एक गजाल
त्या पिशाक लेगीन जितो दवरप म्हणल्यार सामको धोक्याचें. तेका मारपाक सामकें सोंपें. तें सोड. वासू खंय रे? तो मुरालीक सोदपाक गेला साहेब. अरे तू इतलो भिवून कडकडटा कित्याक रे? अरे तुवें कांयच करपाचें ना. तू फक्त म्हाज्या भागाक राव. 25 कोटी मेळटले. लक्षांत दवर. ना साहेब हांव भिना. शाबास. तू म्हजें फक्त कामूच कर. करोडपती जातलो. हे पळय म्हाका एक काम आसा. रोकडो येतलो. फिक्स जालें हाय. नेगार वचत जाणो तूं परिणाम. येता हांव. बरें साहेब. वा वा 4 दीस जाले हांव चिंतेन आशिल्लो. तुका पळयताच आयडिया आयली. पूण म्हाका एक प्रश्नाचें उत्तर दी. विचार साहेब. तुका पयशेकार जावपा जाय? ना साहेब म्हाका पयशाचो सामको बेजार आयला. कितें म्हाका बंडल सांगता? अरे कोणा नाका रे पयसो. राव राव तें इंजेक्शन खंय तुगेलें? तोपतो तुका इंजेक्शन. मागीर खरो उलयतलो. हाड तें इंजेक्शन. जाय साहेब पयसो जाय. शाबास. हांव तुका पयशेकार करता. तुवें म्हाजें एक काम करपाचें. त्या मुरालीचे नॅक्रो प्रयोग करपाचो आनी मागीर हिरे 50-50. पूण साहेब तांकां कळत जाल्यार. तांची तूं चिंता घेनाका. तांची कितें करपाचें तें हांवें ठरयलां. तें कशें मारपाचें तें पळयलां हांवें सगळें. ते कशें मरता साहेब? तुका म्हणून सांगता आतां हांव. तांकां मारपाची हांवें युक्ती केला एक. की तुवें ही गजाल भायर फोडपाची ना. आनी जाप सर कोणाक सांगलें तुवें फुडलें सांगना हांव तुका. ना साहेब हांव कोणाक सांगचो ना. शाबास. तर तुका स्पश्ट सांगता हांव. आमी ते दोगी हिरे घेवपाचे मुराली कडल्यान आनी मागीर 50-50 करपाचे. पूण ते वासूक 20 लाख दिवची पडना साहेब. ताका 20 लाख कसले 20 लाख ताका? राव तुका वासूचे एक सस्पेन्स गजाल सांगता. त्या वासूक आनी ताचे त्या बायलेक दोगांयकूय ह्या संवसारांत दवरप आमकां सामकें डेंजर. त्या खातीर आमकां दोगांयकूय मारपाचो प्लॅन केला हांवें. ही गजाल वासूक सांगपाची ना तुवें. मेले उपरांत सांगलें जाता ताका. हांव रोखडो येता. 2 जाणां मारपाची सुपारी दिल्ली हांवें. तांच्यांनी काम केलें. तांकां पेमेंट करूं येता. बरें साहेब. देवा म्हाका दिसता सोंपलें म्हजें. डिमांड मुराली कसोच येन मरे. त्या वडापावना बसून कवीत करत आसा. शी हांगा पयशे करपा म्हणून आयल्लो पूण मरणाच्या लातेरान सापडलो. अरे अशें जालें तर कितें? ऐकात तुमचे उपरांत तोरकांत प्रकांत आनी इन्स्पेक्टर तिगूय येवन गेले आनी तिगांनी म्हाका 25 कोटी दिता म्हूण सांगल्या. मागीर तूं रडटा कित्याक तर रे? तो मेदी रट्ट गो. म्हाजे पळय म्हाजे सारकें ऐकात. तुमचे दीस लागीं आयल्यात. तांकां हिरमेळा उपरांत ते तुमकां जित्ते मारपाचे आसात. आवय एक खरें सांगता तूं? अरे देवाच्यान ते कोण ते जाणा मरे तूं? अरे जाण रे. पूण आमी तांची कितें केलां? अरे ते सामके स्वार्थी गुण चोर. तांकां न्याय नीती प्रामाणीक मनीस बरो मनीस कांयच ना. हांगा कोणी आयकुपाक शकता. हाय म्हजे देवा पयशे करूंक सोदताली रे देवा. आतां मरता रे देवा. अरे म्हजी देवा. अरे किरा डिमांडाचो सामको चान्स रे देवा. म्हजो कसलो चान्स रे मुर्खा? कसलो चान्स पडला तुका? ते तिका 25 कोटी दिवपान तर मुर्खा तुका ते 20 लाख दिवचे ना. म्हणटकच तूं काय मारतलो तर? मागीर हांव कोण तर तेंचो? अरे त्या पयशा लागून आपणा स्वताच्या मित्राचो जीव घेवपाक तयार जाल्यात आनी ते म्हाका सोडटले. अरे तुमकां मारचे पयलीं ते म्हाका मारतले. हें मात सारकें. म्हणटकच आमी सगळीं अरे निवडून कांयच जावचें ना. हेजेर कसली तरी वाट काडची पडटली. देवा वाटा खंय रे? डिमांड आमी सांगता तांकां आमकां कसलोच वाटो नाका म्हणून. तरी मारतलेच ते. कित्याक तुमकां त्या हिऱ्याची गुप्पीत समजना. आमी कोणाकूच सांगचें ना. तांकां सोपूत घेवन सांगया. तरी मारतलेच ते. त्या कोणाचेर विश्वास दवरिना. आमी पळोवन या हांगसरली. ते सोदून काडून मारतले तुमकां. मागीर आमी कितें म्हूण करपाचो तर? जीव दिवपाचो? गरज ना. तेच जीव घेतले. डिमांड आतां आमकां वाटोवपाचेर कांयच उपाय ना. उपाय चिंतचो पडटलो. आय तूं नेकरो प्रयोग त्या पिशाचेर करूं नाका. नेकरो प्रयोग करना जाल्यार पयलो नंबर म्हजो, दुसरो नंबर त्या पिशाचो आनी तिसरो नंबर तुमचो. तशें जाल्यार आमी त्या
पुलिसाकूच हांवया मागीर पयलो नंबर तुमचो बरें आमी पुलिशेन केस करुया पयलो नंबर म्हजो हांवें तुमकां सांगलें म्हणून आनी दुसरो नंबर तुमचो तुमी केस केली म्हणून आगे ह्या लोकशायेन पुलीस म्हजी तुजी केस घेनात डिमांड कितें तरी उपाय कर मरे वाटवली जाल्यार वाटवली देवान साथ दिली जाल्यार जीव वाटवलो म्हणपाचो राव तरी उपाय चिंतया चितलो उपाय ना आयडिया शाबास वाटवता मरे आमी बरें जालें तर अरे पहिले आयडिया तरी करूया रोकड्या कशें वाटवतले कर कर बेगीन कर कितें काय रे रामाचे हांव सांगता आयक आतां ते तुका हांगा येतले तुमी हांगाच खंय तरी लिपात हांव तांकां कितें सांगपा जाय तें सांगता चला लिपा बेगीन चला उशीर करना चल 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 गार्दी लिपी आमी कोण आहे रे तिकडे चांडाळा खांडोळी खांडोळी करून टाकीन अरे शिवाजी केन्ना आयलो आई भवानी जय जगदंबे माते ही तलवार तुमच्या चरणाशी अर्पण अरे डिमा अगो बरं मुराली चल मार तेगे इंजेक्शन साहेब हांवें ती इंजेक्शन हाडूं ना कितें तूं तें इंजेक्शन हाडना पळय डिमांड आत्तां हांव 2 एनकावंटर करून आयला तिसरो तुजो करूं साहेब हांव नेक्रो करपाक येवनाशिल्लो सहज म्हणून आयिल्लो आनी तुवें म्हाका आतां सांगना नेक्रो प्रयोग कर म्हणून साहेब फाल्यां सकाळीं करया चल ते घेवन या इंजेक्शन पळय आतां साहेब तें इंजेक्शन तयार करचें पडटा फाल्यां सकाळीं करया आनी फाल्यां सकाळीं करत जाल्यार तुका 2 फायदे एक फारान 4 पक्षी मारपाक जातले ते कशें रे पळय साहेब आतां ते रोकात आनी तोरकात दोगांय येवन गेले तेंच्यांनी म्हाका सांगना फाल्यां सकाळीं हांगा येता म्हणून हांव बार तेंकांय दोगांक तुवें फाल्यां हांगा पयल्या जय महाराष्ट्र शिवाजी साहेब तो अरे तो जावं रे शिवाजी पूण तेंकां दोगांक तुवें फाल्यां कित्याक पयल्या हांगा सांगता साहेब पळय साहेब आमकां दोगांकूय तेंची चड अडचण ना हय आसा पूण मारया मरे तेंकां तेच साहेब फाल्यां तांकां हांवें हांगा आपयल्या मारपाक अरे गाडवा हांगा कशें मारतो रे तूं तेंकां ते कितले डेंजर ते खबर ना तुका उघडपणान तेंचे गुळी घालप चाकू मारप सामके डेंजर ते कितले चाप्टर ते खबर आसा तुका तेच साहेब शक्तीचो उपयोग करून तांकां मारप शक्य ना हें म्हाका खबर आसा त्या खातीर युक्तीचो प्रयोग करचो पडटलो म्हणटकीर आसत कितें तर तुजे कडेन युक्ती जाल्यार सांग तूं थँक्यू साहेब सांगता हांव ते दोगे येतकीर हांव ते पिशाचेर नेक्रो प्रयोग करता तो प्रयोग केले उपरांत हांव सोरो घेवन येता फाल्यां सोरो ते मरतकीर पिवपाचें ते जालेच साहेब तो नेक्रो प्रयोग करतकीर जातकीर तो सांगतलो हिऱ्याचो पत्तो खंय आसता ते एन्जॉय करपा खातीर हांव तुमकां सोरो पिवपाची ऑफर दिता तुवें कितें करपाचें म्हाजे कडल्यान ग्लास घेवपाचे तुवें विकाची गुळी घालपाची आनी त्या दोगांयकूय दिवपाचें हल्लो करनासतना काम काबार वा वा बेस्ट मरे तुजी आयडिया हांव तेंकां जायते म्हाजे आमी आनी करप पुलिसांक घेवन एनकावंटर करून मारपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तुजी आयडिया बेस्ट वयल्यान सामकी सोंपी आमचो एनकावंटर चुकिल्लो जाल्यार सामकें डेंजर जावपाचें चवकशी येता आशिल्ली पूण तुजी आयडिया मानवली म्हाका कीप इट अप पूण साहेब ही गजाल तांकां सांगनाका अरे हांव कोण मुराली रे मुर्खा आनी साहेब त्या वासुशान तेच्या घरकान्नीशें कितें करपाचें ती दोगांय सोरो कापिना चे तेंची व्हडली कितें घेवन बसला रे तूं ती हे दोगी जाण मेले म्हणटकीर ह्या घराक उजो जावपाचो आनी त्या वयच्यान तेंकां दोगांकूय आनी त्या पिशाक घालपाचो प्रश्न मिटलो बरें तर वता हांव सामकी जल वीक पळयता आनी एकूच गटाक मारपा दोगी जाण कळ्ळी येता अरे चला लिपात दुसरो येवपा जालो शाबास असं बरं तू असा रे तो दिसो साहेब भितर आसा चल चल वेळ पासून नासला मार तेगे इंजेक्शन साहेब हांवें तें इंजेक्शन हाडूं ना हांव सहज म्हणून आयिल्लो साहेब फाल्यां सकाळीं नेक्रो प्रयोग करया आनी फाल्यां सकाळीं करत जाल्यार तुका 2 फायदे एक फारान 4 पक्षी मारपाक जातले साहेब इन्स्पेक्टर आनी तोरकाटाक मारले बगर हिरे फक्त आमच्या दोगांच्याच जावपाक शकना रायट सारकें सारकें तेन्ना हांवें तांकां फाल्यां सकाळीं हांगा आपयल्या तांकां हांगाच मारया
चूप मुर्गा तांकां मारपा म्हणल्यार सुण्या मारपा इतले सोंपे समजला अरे ते मा डेंजर सामके खतरनाक तेंचेर हल्लो करप म्हणल्यार हल्लो करपी केन्ना मेलो हे हल्लो करप्यांक कळचेंच ना ते सुद्दां चिंतपा पडटले आपूण केन्ना मेलो म्हणून साहेब हल्लो करनासतना मारपाचे प्लॅन आसा म्हाजे कडेन हा बा इतलो हुशार तूं सांग पळय युक्ती पळय साहेब फाल्यां ते दोगांय हांगा येतले मागीर हांव फालचो सोरो घेवन येता ही आयडिया जाली आयक साहेब सांगता हिऱ्याचो पत्तो सांगले उपरांत एन्जॉय करपा खातीर हांव तुमकां सोरो पिवपाची ऑफर दिता तुवें कितें करपाचें म्हाजे कडल्यान 2 ग्लास घेवपाचे तुमी विकाची गुळी घालपाची आनी त्या दोगांयकूय दिवपाचें हल्लो करीत आसतना दोगांय मेले वा वा किती बेस्ट आयडिया रे हा वालोर मारलो तुका सामके सोंपे रितीन दोगूय काबार अरे तूं जाणा हांव मरे तांकां शॉर्ट सर्कीट करून मारपाचें येवजिल्ले 2 लाख सुद्दां खर्च केल्ले पूण तितून व्हडली रिस्क प्रयोग चुकलेलो जाल्यार जिवार येताले म्हागेल्या पूण तुजो हे प्लॅन मात सुपर बेस्ट हा मानलो तुका मानलो आनी साहेब ते सायनायड घेवन येवचें पडटलें आत्तां मरो दोगूय साहेब ते वासूच्यानी घरकान दिशी कितें करपाचें ती सोरो काय पिना अरे तेंची कितें कोत रे तांकां हांगा पाटयेक गोळा लावया कोणा काय कळचें सुद्दां ना आनी आत्महत्या म्हणटा पळया असले आमी जायते लोकांक केला आत्तां मरो दोगूय आनी साहेब ते पिशाचें कितें करपाचें अरे पुरायेचें? तेक ते फाटले बायन धुकलून उडोवया रे राव अशें करया त्या वासूक आनी वासूचे बायलेक त्या पिशावणाच्या बायन धुकलून उडोवया मागीर ते शेवाळ हाडून पुरया रे कोण कांय तेंचे विचार करपाना बरें येता अरे एन्ना भायर नाकात तिसरो येवपा जालो लिपा तुमी चला चला लिपा लिपा डिमांड वाटवतली मरे आमी हय रे तूं लिप रे पयलीं पूण आमकां कित्याक लिपयत रे अरे तूं मुखार आसत जाल्यार ते मोकळेपणान कशें उलयतले आनी तुमकां कळपा नाका ते कसले पद्दतीन मारपाक सोदता ते तुमकां चला लिपा बेगीन चल चल बुटाचो आवाज आयला चल आयलो मरतो पिसो हय साहेब आनी वासू आनी ताची बायल खबर ना साहेब चल चल कर ताचे पिशाचे नकर प्रयोग पळया साहेब हांवें ती इंजेक्शन हाडूं ना हांव सहज म्हणून आयिल्लो साहेब फाल्यां सकाळीं नॅग्रो प्रयोग करया नाका नाका फाल्यां सकाळीं नाका चल घेवन यो इंजेक्शन भायर गाडी रेडी आहा म्हगेली साहेब फाल्यां सकाळीं नॅग्रो प्रयोग करत जाल्यार तुमकां 2 फायदे एक फारान 4 पक्षी मारपाक जातले हांव समजू ना तू काय मुरालीचे वायला लागले काय कितें रे साहेब म्हाका आनी तुका व्हडलो वांटो मेळपाक जाय जाल्यार ते रकादाक आनी इन्स्पेक्टराक दोग जाणां मारचे पडटले रायट रायट त्या खातीर हांवें तांकां हांगा आपयल्यात अरे पिशा मुर्खा आवट्या तांकां ते फाल्यां आपल्याला हांगा मारपाक ते कितें कमी रे आतां तूं त्या इन्स्पेक्टरा बरो वळखून नकळो अरे जाम शातूर तो अरे व्हडले व्हडले गुंडांनी हल्लो केलो म्हण कसोच बदलो मरतो तें म्हाका खबर आसा साहेब त्या खातीर हांवें नवी येवजण केल्या कसलोच हल्लो करनासतना दोगूय जाणां मारपाचो सांग पळोवया तुजी येवजण पळय साहेब फाल्यां त्या पिशाचेर नॅक्रो प्रयोग केले उपरांत आनी तो हिऱ्याचो पत्तो सांगले उपरांत ती उमेद साजरी करपा खातीर आतां तुमकां सोरो पिवपाची ऑफर दिता ती कितें करपाचें म्हाजे कडल्यान 2 ग्लास घेवपाचे तुमी विकाची गुळी घालपाची आनी त्या दोगांकूय दिवपाचें काम खलास कसलोच त्रास नासतना व्हेरी गुड शाबास हा अरे वालोर तुका कसलेच रिस्क नासतना पयशे मोडना आसतना हेजे व्हडले चॅप्टर मनशां मारपाची सुपर फायन आयडिया अरे हांवें तांकां बॉम्ब स्फोट करून मारपाचो प्लॅन केल्लो पूण साहेब त्या वासूच्यान तेजे घरकान्नीशी कितें करपाचें ती दोगांय सोरो कापिना अरे तांचे कितें घेवन बसले रे तूं तांकां कशेंय मारूं येता जाय जाल्यार पोटात सुरी पण मारूं येता कळा लागून मारूं येता शॉक दिवन मारूं येता कशेंय मारूं येता बांय दुखलून मारूं येता चल बरें आपय तांकां फाल्यां हांव वता मातसो सायनायड पळोवचें पडटलें सारकें जावन या डिमांड चूप आतां कित्याक रडटात प्लॅनिंग जैतिवान जाल्या बरो हे देवा कडेन म्हाका तोरकात म्हणटा सगळें म्हाकाच रकात म्हणटा सगळेंच म्हाका इन्स्पेक्टर म्हणटा सगळेंच म्हाका हे तिगाचे म्हणले प्रमाण सगळें तांकांच आतां पळोवया कोणाक कितें मेळटा तें डिमांड म्हाका कांयच नाका म्हाकाय बी कांयच नाका फक्त जीव वाटवल्यार पुरो जीव आसल्यार आमी भीक मागून खातली
पण डिमांड म्हाकाय बी कांयच नाका ओ गोळ्यातलो मणी सुद्दां नाका तशें म्हणू नाको तुका गळ्यातले मणी नाका म्हणप म्हणटा हांव नाका असता जोड जाता तू हे डेंजर टायमार असली म्हणटा अरे चूप ते तिकूय आमच्या संवसारान नाका म्हणटात ते चिंता मरे आतां कसलोच वाद करिनासतना म्हाजो प्लॅन जैतिवान जाल्या पुरो हेच देवा कडेन म्हाका सारकें सारकें रामा पुरुषोत्तमा भगवान विष्णू ब्रह्मा महेशा हे डिमांडाचो प्लॅन जयतिवान कर रे सायबा या संकटातल्यान आमची मुक्तता कर जीव असल्यार आमी भीक लेगीत मागून खायत देवा वाटय रे सायबा अरे चला लिपात ते येवपा जाले आतां मुरालेस मरे हय आसा आसा चला चला लिपा येवपा जाले ते डिमांड झाली मरे सगळी तयारी हय साहेब आणि मुराली खंय रे साहेब भितर हा पळयत ते का डिमांड सगळं तयार जालें मरे हय साहेब आनी मुराली रे भितर साहेब न्हिदला उठयल्या बरें दिसता डिमांड झाली मरे सगळी तयारी हय साहेब आणि सोलो रे हय साहेब हा त्या दोगां आयले हय साहेब मुराली उठोवपाक गेल्या महाशय तुम्ही कोण राजा ना साहेब हय विचारता का साहेब तूं कोण हांव कोण तू म्हाका विचारता हांव कोण काय म्हणून अरे सबंद जग म्हाका वळखता हांव महारथी दानशूर कर्ण साहेब हांव हळू फाटल्यान वचून ताका मारती इंजेक्शन नाका नाका राव एक आयडिया करया कर्ण न्ही तो कर्ण महाराज सांग तू कोण आनी म्हज्या पांया कडेन कितें करता कर्ण महाराज हांव सामको गरीब ब्राह्मण म्हाका जेवपाक खावपाक कांयच ना सांग कितें जाय तुका महाराज तुम्ही ते हिरे दियत जाल्यार म्हाजे एक वयाचें तरी जेवण सुट्टलें ना जाल्यार आमकां उपाशी रावचें पडटलें रडू नाका तूं दिता 50 करोडाची रे अरे हांव दानशूर कर्ण राव हांव आतांच घेवन येता महाराज तुम्ही ते हिरे खंय दवरल्या मूर्खा तू ह्या दानशूर कर्णाक ताची धन खंय लिपयलें काय विचारता तू फक्त धनाची मागणी कर खजानाचो पत्तो तुका नाका चूक जाली महाराज चूक जाली तू हांगाच राव हांव आतांच वचून घेवन येता कालच ते 50 कोटीची हिराय म्हाजी महालात हाडून दवरल्या तू हांगाच राव 4 दीस राव हांव 2 मिनटांन आयलो साहेबानो आतां तो हिऱ्याचो बटवो तुमचे स्वाधीन जातलो तेन्ना आमी एन्जॉय करया ड्रिंक्स घेया रावात हांव हे हिरे ह्याच ब्राह्मणाक दितलो कित्याक हो ब्राह्मण दरिद्री आसा ताका हे हिरे घेवन 2 घास खावन या घे रे हे गे हिरे आतां हांव म्हाज्या शयन कक्षान विश्राम करपाक वता गुड सायडीन साहेबानो हांव ड्रिंक्स तयार करून न्हय साहेबानो म्हाका दिसता आयज तुमचें नशीब सामकें जोरान आसा तुमच्या मनान जें येवजिलां तें अवश्य जातलें व्हेरी गुड म्हणटकच साहेब तयार करून न्ही अरे ते आणि विचारप जालें कर मरे तयार नाका साहेब रेडी न्ही अरे ते तू उगत त्या काडटा कर मरे ते ड्रिंक्स तयार तर बाब इन्स्पेक्टर आनी तोरकात आज मरे आमचो उमेदीचो दीस म्हाजी काळीज उमेदीन भरला तेन्ना साहेब तूं ह्या दोगांक तूं तुज्या हातान ह्या दोगांकूय ड्रिंक्स दी शाबास शाबास डिमांड म्हजे काळी सामकी खुशेन बोलला व्हेरी गुड आज आमचे नशीब जोरशे दिसता मना नाशिल तशें घडटा साहेबानो
आज तुम्ही भरपूर एन्जॉय करपाचे एक एकल्यान 2-2 ग्लास पिवपाचे अरे दोनूच कित्याक कितल्या पिल्यार कितलेच ते खऱ्यानीच तर घ्या हे तुमचे दोघांचे ड्रिंक्स आता म्हजे ड्रिंक्स तू घे तूय घे रे मग दोर मरे घे हे माझे ड्रिंक्स तुमका दोगांक येता साहेबानो चस Cheers. साहेबानो टाइम वेस्ट कर नाका सगळो प्लॅन काबार जातलो शाबास तेव्हा वाटवले आम्ही धन्य तिची असू वाटी भारी आत आवयस हे बेले हय आता आमची जीवाक कसलाच धोको ना पूण आमच्या घरात 3-3 मडी आमची ऑफिस येवपाना न्ही ना हे पळयात हांव पिसू न्ही पिश्या सवंग करपी तुमच्याच सारको ह्या तिगाय गुंडाचे मरणाची पिंजरा सापडिल्लो एक CID ऑफिसर तुमकां सगळें सांगना पूण इतलेंच सांगता की हांव म्हजी ड्युटी करता आसतना यांची कचाट्यान सापडप ह्या तिगांयची गोपिता म्हाका समजली आनी ही म्हजी खबर तांकां समजली आनी म्हाजी खात्री जाली की हे म्हाका कशेंच जिबी सोडपाना म्हूण त्या खातीर हांव पिश्याची सवंग घेतलें म्हाका दिशिल्लें की आयुश्यभर म्हाका पिसोच रावचो पडटलो म्हणून पूण नशिबान म्हाका साथ दिली हे हिरे आसात हे सरकारी म्युजियमांतले हे तिगांनी दरोडो घालून हे चोरिल्ले आनी हे सरकाराक जे कोण अर्ज करून दिता ताका सरकार 5 लाख रुपया बक्षीस म्हणून दितलो हांव हे अर्ज करून तुमकां दिवपाक लायता आनी तुका म्हाका कांय नाका म्हाजो जीव वाटलो हेंच खूब जालें म्हाका शाबास तर मुराद साहेब आमचो जीवय वाटावला आनी आमकां बक्षिसूय मेळ्ळें चला तर आमी आतांच या पुलिशेन घेवन हे हिरे आनी सांगया की सगळें म्हाकाच करून हे तिगांयनी एकमेकाचो जीव घेतलो म्हणून वंदे मातरम